मोगाच्या भावान भयणो आमी आयज आयकलां आतांच आयकलां जेजू आमकां ही आज्ञा दिता एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. आनी मोगाच्या भावान भयणो हीच जावन आसा मोग जावन आसा आमच्या दर एक क्रिस्तांवाचें आपोवणें. आमकां दुसऱ्याचो मोग करूंक आपयल्यात आनी आमचें आपोवणें आमी खरें क्रिस्ताचो पाटलादो जातलीं जाल्यार खरें क्रिस्ताची फॉलो जातलीं जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत मोग मोठो आसूंकूच जाय. आनी मोगाच्या भावान भयणो हें आमकां आमच्या दोनांनूय करून दाखयलें. तो देव जावन आमचे भाशेन तो मनीस जालो, आमचे भाशेन तो जियेलो आनी आयज देखून तो आनिकूय सोंपे उतरांनी म्हणटा हांव तुमकां चाकर म्हणिना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आमचेच बराबर तो जियोंक सोदता. आनी हेंच म्हणून न्हू ताणें ताका कितें देवान कितें सांगलेलें देवा बापान कितें सांगलां तें तो आपल्या शिसा मुखारी मांडटा. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो जेजू म्हणटा आपल्या सोयीन रावात, आपल्याच्या मोगान रावात. जेन्ना आमी देवाच्या मोगान रावतात तेन्नाच जेजू आमकां दाखयता आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाय तें. आनी हेच मोगान वाडूंक आमी देवाचोच आदार मागूंक गरजेचो. मोगाच्या भावान भयणो हें थोडें रिफ्लेक्शन तयार करता आसतना म्हाका एकूच उगडास आयिल्लो. आमी बागेवन मॅक्झिमिलियन कोल्बेची खबर आयकली आसतली, ताची ती घडणूक आयकली आसतली. तो वर्ल्ड वॉर च्या काळार तो ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो आनी एक प्रिजनर तो धांवन वता, एस्केप जाता आनी ताका लागून हे जे सोल्जर जे आसात ते 10 जाणांक विंचून काडटात. ते कोण धांवन गेला पडोन गेल्ल्या त्या प्रिजनरा पासत मरोंक. आनी तातूंत आमी जाणा एक मनीस जाची आख्खी फामील आसा, ताचे बायल आसा, भुरगीं आसा, तो रडटा कित्याक ताका मरण फावो जाला म्हूण. कसलें मरण? बुकेन. तांकां एक चेंबरांत घालून ते तांकां बुकेन मारूंक सोदताले. आनी मोगाच्या भावान भयणो ह्या वेळार भाग्यवंत मॅक्झिमिलियन कोल्बे काथलीक प्रिस्ट पाद्री तो मुखार येता आनी म्हणटा हांव एक काथोलीक पाद्री आनी हांव ह्या मनशाच्या जाग्यार मरोंक तयार आसा. कित्याक ह्या मनशाक आपली फामील आसा, आपलीं भुरगीं आसात. मोगाच्या भावान भयणो भाग्यवान मॅक्झिमिलियन कोल्बेन देवाची जेजूची ही मोगाची आज्ञा पाळली. आनी जशें जेजूनय पाळली न्हू, आपल्या इश्टां पासत ताणें आपलें जिवीत दिलें. तेच परीन आयज हीच मोगाची आज्ञा ह्या भाग्यवान पाद्रीन पाळली आनी आमकां सगल्यांकूय तेंच करूंक आपयलां. हांव आयज हांगा रावन तुमकां म्हणटा आसतलो अशें जेजून केलां तशेंच करात. पूण जायते फावटी हें आमी मोग करूंक देखून सोंपें न्हय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार आमी रोखडींच तें मोग करूंक कठीण जाता. ताकाच लागून आमी जेजूचो आदार मागूंक गरजेचो. जेजूकूय जायते जाणांनी शिणलो, जायते जाणांनी ताचे आड गेले, तरी आसतना ताणें तांकां आपल्या मोगान दवरलीं. आयज जेजू तुका आपयता आमच्या जिवितांत सगळ्यांच्या जिवितांत मोग अणभवूंक आनी त्याच मोगान वाडूंक आनी तोच मोग दुसऱ्यांकूय दाखोवंक. जावं ती तो तुजो इश्ट जावं तुजो दुस्मान सगल्यांकूच मोग दिवंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी हेच मोगान जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी हेच मोगान आमी फुडें वचूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागुया.